नमस्कार, येवकार तुमकां हब गजाली कार्यावळीन. आज सकाळी आम्ही पळयलें की भारतीय जनता पक्षाचे 3 MLA आणि एक इंडिपेंडंट जे सरकारान आसा ते पयलीं मेळ्ळे दामू नायक जे प्रदेशाध्यक्ष आसा भारतीय जनता पक्षाचे, आणि नंतर मेळ्ळे मुख्यमंत्र्याक. डिमांड एक आशिल्लो की येता त्या 2027च्या इलेक्शनात एसटीं खातीर रिजर्वेशन आसचें आणि ताजे खातीर तुमी मातशे केंद्रा कडेन उलया. आता ह्याच पार्श्वभूमीचेर आमी ही डिस्कशन घेवन हाडटा तुमच्या मुखार. ताजे एक्चुअली टायटलूय आमी दवरिल्लें आसा BJP वर्सीस काँग्रेस ऑन ST रिजर्वेशन, आणि आमच्या मदीं आसा मानेस्त प्रभाकर गांवकर, नमस्कार. BJPचे कुशावती डिस्ट्रिक्टाचे अध्यक्ष, आणि आमचे कडेन आसा समील वळवयकर. नमस्कार. समील वळवयकर एवरीवन नो इज अ काँग्रेस लिडर. टू स्टार्ट वीथ म्हाका एक कळुना की तुमकां वचून मागचें पडटा, हाजो अर्थ जावपाक डिफिकल्ट दिसता? ना, पॉलिटिकल रिजर्वेशन जावपाक डिफिकल्ट ना आतां ह्या क्षणाक तरी. म्हाका दिसता जातले 27 पर्यंत. 27 जातले, 100% जातले. कारण पार्टीचो स्टँड, सरकाराचो स्टँड हो क्लियर आसा. आनीक म्हाका दिसता हेजे पयलीं हांव खूब हातून उलयल्लो आसा की सरकाराचो स्टँड आनी भारतीय जनता पार्टीचो प्रामुख्यान पयलीं आमचे सदानंद शेट तानावडे आशिल्ले अध्यक्ष पार्टीचे गोंय प्रदेशाचे, आनी आतां दामूबाई आसा. सो हेंचो स्टँड क्लियर आसा आनी पार्टीचो स्टँड क्लियर आसा की पॉलिटिकल रिजर्वेशन जे आसा ST समाजाक मेळपाक जाय, आनी तो आमचो लॉंग पेंडींग डिमांड आशिल्लो आनी तो मेळटलो ह्या हितून. आनी तेन्नाय सांगलें आमकां 27 मेळटलें, हें म्हाजो त्याय हातून स्टँड क्लियर आसा. आयजूय तसोच आसा. सो आज कितें याद करून दिवपाक गेल्लें ना, कशें जातलें थोडेशे हेका लागून कशें आसा ते एक केन्ना घेवचें पॉलिटिकल रिजन, केन्ना इम्प्लिमेंट करचें, हो एकच क्लॉज त्या हातून उरलो. जेन्ना नोटिफिकेशन आयलें लोकसभेन जालें, राज्यसभेन जालें, तेजे नंतर राष्ट्रपतीची सिग्नेचर जाली, कायद्यान रुपांतर जातकीर तो केन्ना इम्प्लिमेंट करप हो इतलो प्रश्न आशिल्लो. तो म्हाका दिसता आमी एकदां दिल्ली गेल्ले, आमचे लॉ मिनिस्टर आशिल्ले तांकांय मेळ्ळे, त्या वेळाचेर तेणें क्लियर केल्लें की केन्ना घेवप हो हें आसलो. आनी तो मातसो जर आमच्या सरकारान जर सांगलें सेंट्रल गव्हर्मेंटाक जाल्यार तो क्लियर जाता. म्हाका दिसता तो येणाऱ्या 2-3 दिसां भितर जावपाक जाय अशें म्हाजें तरी मत आसा. आतां आमी जेन्ना पार्टीच्या अध्यक्षा कडेन उलयलें तें आमकां कळपाक लागलें आसा. ओके, तुमचें रिएक्शन? गांवकार बाब खुबश्यो गोश्टी पक्षाच्या संदर्भान उलयलो, पूण जे म्हाका दिसता आमकां सर्वसामान्य पळोवपाक दिसता म्हणजे ती भुमिका पक्षाची आनी सरकाराची मातशी संशयास्पद दिसता. कारण आमी पळयता की ST रिजर्वेशन हो खरें म्हणचेल्या तांकां तांचो हक्क म्हणजे ST समाजाक ST रिजर्वेशन मेळप हें सर्वसामान्य काँग्रेस पक्षा बरोबर बाकीच्या खुबश्या पक्षांनी ताका समर्थन दिल्लें आसा. आतां ज्या वेळार ते लोकसभेन ऑगस्ट 2025 पास जालें, तेजे नंतर राज्यसभेन पास जालें, तेजे नंतर माननीय राष्ट्रपतीन ताका कन्सेंट दिलो. पूण एक प्रश्न आमच्या समोर येता की आज पर्यंत खुबशीं विधेयक तुमी पळयता की वेगळी वेगळी विधेयकां एमेंडमेंटां राज्यसभेन जावं लोकसभेन पास जावन ती इमिजिएट इम्प्लिमेंट जाली. पूण हें कित्याक जायना? कारण एके वाटेन भारतीय जनता पक्षाचें सरकार म्हणटा डबल इंजीन सरकार, म्हणजे डबल इंजीन म्हणटकूच तें फास्ट जावपाक जाय. पूण हें म्हाका दिसता हीच आमकां खंय तरी अशें दिसता की BJP सरकार ST समाजा कडेन खेळटा काय कितें. कारण तांकां जर काही गोश्टी करपाक जायो ते खंयच्याय परिस्थितीन करता आमी पळयलां, पूण हें कित्याक करूं शकलें ना तो एक मोठो प्रश्न. त्याच खातीर आमकां अशें दिसता की खंय तरी हें रिजर्वेशन BJP सरकाराकूच नाका काय कितें हें खंय तरी आमकांय दिसता. कारण ज्या पद्दतीन आज जी धांवपळ आमी पळयता जी गरज एक्चुली ना, कारण डबल इंजीन सरकार म्हणजे तें इमिजिएट जावपाक जाय आसलें, पूण आज पर्यंत जालें ना. तांकां इच्छाच ना म्हणटा, तुमकां इच्छा ना म्हणटा ती काँग्रेस? ना, पण हांव मातसो फाटल्यान वता. आमकां जर खरेंच जर भारतीय जनता पार्टी इच्छा नाशिल्ली जाल्यार 2003 सालाक जेन्ना आमकां स्टेटस मेळ्ळो STचो त्या वेळाचेर सरकार कोणा आशिल्लें? एक आमचो आदरणीय वाजपेयी आशिल्ले आनी गोंयांत मनोहरभाई आशिल्ले. त्या वेळाचेर आमकां स्टेटस मेळ्ळो. वेरेज काँग्रेसीचे इतलीं वर्सां गोंयांत राज्य केलें जाल्यार तेमी कित्याक प्रयत्न करून आयज पर्यंत? ती 2003 साल कित्याक येवपाक लागलें? इतले पयलीं दिवपाक जाय आसलें आमकां ST स्टेटस दिवपाक जाय आशिल्लो. बरें, ST स्टेटसा परस खुबशे जाण ज्यो जाती जमाती आशिल्ल्यो त्यो भितर इन्क्लूड जाल्यो. हय, इन्क्लूड जाले. पयलीं OBC नाशिल्ले, पयलीं ST आशिल्ल्योच पूण नेग्लिजिबल आशिल्ल्यो. नेग्लिजिबल आशिल्ले, बरोबर. तेजे नंतर आमी 2003 जरी आमकां स्टेटस मेळ्ळो, 2000 आमचें सरकार गेलें मागीर गोंयांत
2012 साल पर्यंत आमी मदीं कांयच जावना पळय. बरें ती मेळ्ळी जाल्यार स्टेटस तो आमकां ह्यो पॉलिटिकल रिजर्वेशन किंवा बाकीचे आमचे 12 डिमांड आशिल्ले आमच्या समाजाचे ST समाजाचे ते बाळे एजिटेशन बाळ्ळे एजिटेशन जाले 11क. तेजे नंतर आमकां 2012 आमचे सरकार आले तेन्ना खंय तरी आमकां ते आमचे कांय 12 मागणी मान्य जाले. एक तितूंतली उरली प्रामुख्यान ती पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो कांय कारणां लागून उरले आसतलें. कारण सेन्सस खंयचो घेवप 2003चो घेवप का 11चो घेवप हातूंत भितर हें आशिल्लें. वळेकर बाबान एक म्हणलें की आमी नोटिफिकेशन काडून करूं शकताले पण आमी त्या वेळाचेर प्रामुख्यान भारतीय जनता पार्टीन जेन्ना आमी सगळे समाजाचे हें आसले तेमी कितें म्हणलें आमकां नोटिफिकेशन काडूं नाका. कारण हेजे पयलीं 2दा नोटिफिकेशन काडलें आसा काँग्रेस सरकार आसतना ते लॅप्स जाल्ले आसा. 6 म्हयने पर्यंत उरता. हांव जर चुकीचो नसत जाल्यार 6 म्हयने पर्यंत उरता परत लॅप्स जाता. सो कांयच करना जाल्यार आमी कितें म्हणलें आमकां नोटिफिकेशन नाका जात जाल्यार कायद्यान रुपांतर करात आनी करा. म्हणून आमच्या सरकारान कितें केलें लोकसभेन हाडलें आमच्या विधानसभेन मांडलें लोकसभेन मांडलें राज्यसभेन मांडलें आनी कन्सर्न राष्ट्रपती घेवनूच केल्लें आसा. हातूंत भितर खंयच हें जावपा सारकें कांयच ना. आनीक म्हाका इतलो होप आसा की आमचें सरकार हातूंत खंयच हें करचें ना. भारतीय जनता पार्टीचे पूर्ण आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर विश्वास आसा. दामूबाईचेर विश्वास आसा म्हणून तर इतले पर्यंत आयले आमी. तुमी ट्रायच करूना म्हणटा ते. तुमी जर इतिहास पळयत काँग्रेस पक्षाचो जाल्यार खुबशीं रिजर्वेशनां आतां गांवकार बाबान म्हटलें की 2003 तांकां मान्यता मेळ्ळी आनी त्या वेळार ती मेळपाक ताका वेगवेगळी कारणां आसलीं. कारण ST समाजा मदीं बाकीच्यो खुबश्यो म्हणजे गावडा कुणबी वेळीप हे बाकीचे सगळे इन्क्लूड करून ताका ST समाज म्हणून तांकां मान्यता मेळ्ळी. ती 2003 मेळ्ळी. आतां तुमी जर फाटलो इतिहास पळयत जाल्यार खुबशीं रिजर्वेशनां ती OBC लेवलाक रिजर्वेशनां जी आमी पळयता की 73rd एमेंडमेंटान पंचायत राज एक्टान जी पंचायत लेवलाचेर जी रिजर्वेशनां मेळ्ळी ती काँग्रेस पक्षान दिली. ती मागीर ST आसूं OBC आसूं महिला आरक्षण म्हणजे 33% महिला रिजर्वेशन. तेजे नंतर 74th एमेंडमेंट हे 1992 आयलें काँग्रेस पक्षान हाडलें. तेन्ना म्युनिसिपॅलिटी आनी अर्बन ज्यो बॉडीज आसा तातूंत मेळ्ळें. सो म्हाका दिसता की जो प्रोसेस जावपाक जालो खास करून आतां ST रिजर्वेशनाक ते मागणी गेली कित्येक वर्सां मागता. प्रश्न असो आसा की आज ज्या पद्दतीन सरकार बाकीची एमेंडमेंटां पास करता खुबशीं एमेंडमेंटां लोकसभेन राज्यसभेन पास जाली विरोधकांचो ओपोज आसून म्हणजे बऱ्यापैकी ओपोज आसून सुद्दां खुबशीं विधेयकां पास जाली. पूण ह्या ST रिजर्वेशनाक कोणाचोच विरोध ना सगळ्यांचें समर्थन ना. म्हणून ताजो प्रोसेस कित्याक स्लो तो मोठो प्रश्न आसा. त्या खातीर खंय तरी आमकां भारतीय जनता पक्षाची जी भुमिका आसा कारण आमी काँग्रेस पक्षाची तुमी जर इतिहास पळयत हो सदीत एक सर्वसामान्य बारीक समाजाच्या बरोबर रावलो काँग्रेस पक्ष. तुम्ही रिजर्वेशनाचे इतिहास जर काढून पळयत जाल्यार खुबशीं रिजर्वेशनां काँग्रेस पक्षान ते म्हणटा 2003 नंतर तुम्ही कित्याक करू नाका म्हणटा 2003 ते 12 2003 काही सेन्ससाचे इश्यू आसता त्या खातीर कदाचित उरले आसतली. पूण आतां 2011चो सेन्सस लास्ट जाल्लो. 2011 पर्यंत आज पर्यंत कित्याक सेन्सस केला न्हू BJPन. 2011-12 BJP गव्हर्मेंट येयलो हांगा गोवा BJP गव्हर्मेंट स्थापन जालो 2012 तो आज पर्यंत कित्याक सेन्सस जालो ना. युजली सेन्सस हो ड्यू आसलो 2021. आमी मान्य करूं येता की कोवीड टायमार ती परिस्थिती आसली म्हणून खंय तरी आमी एडजस्ट करूं येता. पूण 21चो 22 करूं शकताले 23 करूं शकताले. बाकीच्या राज्यांनी तुमी पळयत जाल्यार खूब कडेन तांचो सेन्सस कंप्लीट जाला आनी तांकां रिजर्वेशन मेळ्ळा. सो हें मुद्दाम करूं ना अशें म्हाका दिसता. मुद्दाम करूना म्हणून एक सांगता तुमकां हे जे पास जालें पार्लमेंट पास रिएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेझेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्रायब्स बिल 11 ऑगस्ट 2025 सो हो प्रोसेस जावपाक ऑलमोस्ट 1 वर्स कित्याक लागलो. आसा तेका ते खंय तरी डिले जाला हांव ना म्हणना वर्सभर जाला आनी त्या वेळार वर्सभरान आमी कंटिन्युअस फॉलोअप करताले. आमचे सरकार आसत आमची पार्टी आसत कारण दिल्लीक जेन्ना आमचे राज्यसभेचे खासदार आसा सदानंद शेट टनावडे हे कंटिन्युअस त्या बील फॉलोअप करताले. इवन श्रीपाद भाऊ करताले म्हणजे ते बेगीन जावचें म्हणून. कारण कशें गोंय हें ल्हान राज्य आनी तेजे कडेन तितले हें दिवप अशें आमकां दिसपाक लागलें म्हणून आमी तेंचे कडेन बसून परत हें करून म्हाका दिसता आयज ते आमचे खंय तरी येवपाक लागले आसा. वळवयकर बाबा आनी एक म्हणलें की काँग्रेस सरकार बेजिकली बारीक समाजाक पळयता किंवा हांव म्हणत की ST समाजाक बेजिकली जर आयज जर कोणी कितें दिलें जाल्यार BJP सरकारान दिल्लें आसा. तुमी एक तरी म्हाका अशी बरी गोश्ट दाखयात की ह्या समाजाक
तेमी दिल्ली एक तरी दाखय ना जाल्यार हांव तुका कितल्योश्यो दाखयता जेणे करून आत्तां जर आमी पळयत आतां FRCचे चालू आसा 2006 आयिल्लो कायदो आयज पर्यंत कित्याक कंप्लीट जावना आयज दोतोर प्रमोद सावंत त्यो सुटसुटीत जावच्यो म्हणून फाटीं लागलो आसा आनीक तितल्याच स्पिडीन त्यो आज जावपाक लागले आसा कारण वेगवेगळ्या हातून पेंडींग उरतात नो डावट कारण वेगवेगळे डिपार्टमेंट आसा लागता आनी स्पॉट व्हेरिफिकेशन भयंकर त्रास जाता म्हणून त्यो स्पीड जावपाक लागले आसा हेतून भितर चडांत चड ST समाजाचे लोक आसा दुसरे आयज भगवान बिरसा मुंडा तुजे लक्ष्य सिद्धी योजना काडली आसा ही आमच्या समाजाक एक मोठी हें आसा कारण आमचे भुरगे नीट जावं JEE एग्जामीक तयारीक खूब त्रास जाताले कारण आर्थीक थिंग हें जायना आशिल्लें आयज तें आमकां मेळ्ळें आसा दुसरें आमचो डिमांड आशिल्लो की हावज रिपेर जे आसा ST कॉर्पोरेशनाक 5 लाख मेळटाले आमकां ते आमी 10 लाख कर म्हूण सरकारा कडेन मागणी केली तेही आमची पास जाल्ली आसा मागीर ह्यो गोश्टी बारीक समाजाक आमच्या समाजाक देणारो सरकार जर कोण आसा जाल्यार BJP सरकार आसा ह्यो गोश्टी आमकां मेळपाक लागली आसा हेजे पयलीं काँग्रेसी सरकार आसलें कितले वर्सां राज केलें तुमकां खबर आसा तांचें म्हणणें पूण ST रिजर्वेशनाचेर आसा ते ST रिजर्वेशन मेळटा न्ही आमकां आतां पळय आतां कशें ST रिजर्वेशन आमी सांगले त्या प्रमाणे थोडे दिसा आमकां थोडोसो मातसो एक म्हयनोभर तरी कर सुद्दां 100% जातलें म्हयन्याभरान जातलें म्हणटा ते आतां गांवकार बाबान स्वता मान्य केलें की खंय तरी डिले जाला म्हणून स्वताच ताणें मान्य केला पण प्रश्न कित्याक डिले आज खुबशे ST समाजाचे कारण कशें आमी सदींच म्हणटा की ST समाज हो सगळ्यांत म्हत्वाचो जाणी म्हणजे आमचे आज निसर्ग राखलो गोंय सांबाळ्ळें गोंय वसयलें ते कोणी केलें सगळें जाल्यार ST समाजान केलें पूण तांकां हो तांचो अधिकार तांकां जे आज मेळपाक जाय तर तेंचे अधिकार कोण तांचेर कोण फावर करिना पूण ज्या वेळार हें मेळपाक जाय आज खुबशे वेळार आज आमी पळयता की मिडियाच्या माध्यमांच्यान की होम मिनिस्टराचो अपॉयंटमेंट जावं आनी कोणाचो अपॉयंटमेंट जावं मागीर होम मिनिस्टराचो अपॉयंटमेंट तुमकां आजुनूय ह्या कामाक मेळना काय कितें तो मोठो प्रश्न कारण आमी पळयता की खूब वेळा होम मिनिस्टराक कोण प्रोसेस म्हाका उलटो दिसलो की CM आनी दामू नायक आनी सदानंद तानावडे दिल्लीन आशिल्ले ते मेळ्ळे सगळे लिडरांक ते परत आयल्या उपरांत मागीर एक मेमोरेंडम इश्यू जाता की तुमी वचून तांकां मेळा आनी हें रिजर्वेशन करा म्हणून ते वचच्या पयलींच जर मेमोरेंडम हातांत मेळिल्लें जाल्यार CMची फ्लायटा टिकेट बी जी इतली जाला पळय स्पेंड जाला पळय ती परत आनी फ्लायट टिकेट काडपाची गरज ना म्हाका दिसता CMक बाकी कितें कामां लागून गेल्लो आसतलो पण बेजिकली ह्याच हेका लागून गेलो अशें म्हाका खबर ना कित्याक लागून पण आमी पार्टी म्हणून आमी तो डेट फिक्स केली कारण सांगता तुमकां टायमींग सांगता कित्याक जेन्ना CM दिल्ली आसा त्याच टायमाचेर भारतीय जनता पक्षाचे डेलिगेशन वचून CEOक मेळटा चीफ ऑफिसराक हाका अल्तिनाचेर तेच जर मेमोरेंडम रोखडो काडून जर CMक एक WhatsApp सुद्दां धाडल्यार जातालें न्ही ते हांगा येवन मेळपाक फोटो काडपाक कित्याक जाय तुमकां आमी टायम पयलींच घेतलो इलेक्शन कमिशनर आसा तेजे कडेन टायम घेतलो आमी तो नाशिल्लो गोंयांत दिसता म्हाका आनी तो बरोबर एकाक वचपाचो आसलो म्हळ्यार आमी आमच्या पार्टीन ठरयल्लें की ताका मेळप म्हणून एक्चुअली 2 दीस पयलीं आमी अपॉयंटमेंट मागलो मेळूना आमकां की ताका मेळप म्हणून शेवटाक कशें हें आतां इतलो सगळो प्रोसेस जाल्लो आसा आतां कोणी करप आसा इलेक्शन कमिशनरांक करपाची गोश्टी सरकाराच्या हातूंतल्यान क्लियर जाल्ले आसा आतां तेणी ठरोवपाक जाय बाबा केन्ना इम्प्लिमेंट करप तें हो इतलोच प्रोसिजर उरलो आसा फाल्यां जर तेणें म्हणलें फाल्यांच्यान लागू म्हणलें जातलें फाल्यांच्यान मागीर 27 आमकां मेळटलें हातून कांय दुबावत ना 100% जातलें शुअर ना पूण आज आमी जे बायट आयकल्ले तेजे प्रमाणे आमी तवडकराची बायट कोट करतात ते म्हणटा की तुमी वचचे हांगच्यान अमित शाह मेळचे तांकां सांगपाचें की नोटिफिकेशन एक काड म्हूण सांग म्हणून आनी नोटिफिकेशन काडले उपरांत ती गजाल जातली एकच म्हाका हांव सुरवातेक सांगलें आसा की केन्ना घेवप हो इतलोच पार्ट उरलो आसा बाकीचे त्या हातून कांयच उरूना जे कितें हांव जितले फॉलोअप केला त्या हातून की फाल्यां जर म्हणलें सरकारान म्हणलें तेच म्हणटा न्ही तुका हांव सरकारान म्हणलें की फाल्यां घेवपाचें फाल्यां जाता घेवपाक कायद्यान सगळें रुपांतर जालां फाल्यां घेवपाक 27 जातलें अशें म्हणटा थंय पयले सुवातेर आतां डिले कित्याक जाता तो प्रश्न परतूय तोच प्रश्न की डिले कित्याक जाता जी गोश्ट जर सरकाराक करपाक जायी ती इमिजिएट सरकार करूंक शकतालो आज गांवकार बाब जसो म्हणटा की ती इलेक्शन कमिशनाच्या हातीन ना इलेक्शन कमिशन कोणाच्या अंडर काम करता आमी पळयना न्ही कारण आज जी परिस्थिती देशभर म्हाका पळोवपाक मेळटा की ऑल आर अंडर प्रेशर न्ही सो ते तुमी कित्याक करूंक शकना आज प्रश्न असो आसा की हे सगळ्यो फॉर्मेलिटीज जाल्या नंतर
हांगा तुमी आमी पळयता की ते हांगा धांवता सीएमाक मेळटा मागीर आनी खंय डेलिगेशन वयता कसली गरज आसा कारण तो तुमचो अधिकार जी फॉर्मेलिटीज ऑलरेडी कंप्लीट जाल्ली आसा त्या प्रोसेसान ते इमिजिएट जावपाक जाय आसलें न्ही 10 म्हयने जाले ऑलमोस्ट आता कित्याक जायना? प्रोसेसान कित्याक जायना ना डिले जावपाक नाका म्हणून आमी स्पीड जावचे म्हणून आतां पळय कशें आसा सरकार हो कोण ना कोण थिंग बसता तो कंटिन्युअस प्रोसेस आमी फाटल्याय हातून पयले तशेंच आसता पण आमचें काम बेगीन जावचें म्हणून आमी कशा मुख्यमंत्र्याक निवेदन दिता किंवा आमचे जे कोण आसा तांकां सांगता आज आमदार आमचे तिगाय वचून मेळ्ळे हातून कांय चुकीचें ना न्ही मातशें बेगीन जावचें खंय ताका परत आनी हें जावचें न्ही डिले न जावचें कारण लोकांची सगळी जनभावना जर आपण पळयत जाल्यार लोकांक बेगीन जावचें हें सगळ्यांक दिसता म्हणून आमचे आमदार आयज मेळ्ळे आसा तितून चुकीचें कित्याक काय ना न्ही पण हाजे पयलीं ते आमदार मेळिल्ले पयर फिदाल्गोन जेन्ना मिटींग जाली तेन्ना मेळिल्ले आनी तेजे नंतर सीएम दिल्ली गेलो आय एम जस्ट आस्किंग यू हे सिक्वेन्स फिदाल्गोन मिटींग जाली ते नंतर सीएम दिल्ली गेलो सीएम परत आयलो परत ते आमदार मेळ्ळे हेजे प्रोसेस पयलीं फिदाल्गोनूच जाल्लो प्रोसेस तुमकां दिसना तशें काय ना म्हाका दिसना तशें कितें आनी कितें वेगळें हें आसा तशें नाही वेगळे काय ना हांव म्हणटा की देखून हांव कितें म्हणटा म्हणून ते स्पीड जावचें म्हणून इतलोच आमचो प्रयत्न आसा की ते बेगीन जावचें आनीक वळवयकर बाब म्हणटा कित्याक हेका लागून पळय एखादें खंय तरी टॅक्निकल आनी कितें आसूं शकता ते खंय लूप होल्स न उरचे आनी ते बेगीन जावचे इतलीच आमची मागणी आसा ओके आतां हांवें पळयलें आय वॉज गोईंग थ्रू द बील त्या बिलान म्हटलेलें आसा की दे bill requires the census commissioner to estimate the population of the persons belonging to ST communities in the state and the estimation will be done on 2001 census आणि ताज्या प्रमाणे म्हाका सांगा आतां खंयच्या मतदारसंघांनी रिजर्वेशन जातलें हे नॉर्मली हो जो प्रोसेस आसा हो इलेक्शन कमिशनराचे तेंच्या हातान आसा म्हणजे पर्सेंटेज ज्या मतदारसंघात चड आसा ST पॉप्युलेशन तेणे आतां म्हणल्यार तुमी जे कोट करता 2001चो सेन्सस त्या हाजे प्रमाणे म्हाजे कोतान केपें सांगें आनीक प्रियोळ मे बी म्हाका दिसता एक नुवें ना जाल्यार काणकोण ना म्हणटा तो वर्ग आत्तां ह्या स्टेजीर म्हणटा 2001 जर सेन्सस घेत जाल्यार आसूंक शकता कारण तो तेंचो हे कारण तेणी म्हणजे जे हितून पर्सेंटेज चड आसा बेस डेटा खंयचो घेता तेजेर अवलंबून आसा हय ते काय आमी तितून ढवळाव करपाचे प्रश्न येना न्ही खंयच्या मतदारसंघात दिले जाल्यार भारतीय जनता पार्टी सदां रेडी आसा तो फाल्यां सकाळी सावड्ड्यान दिवं दी आमकां कितें प्रॉब्लेम आसा कांयच ना न्ही सावड्ड्यान जाल्यार बरें जालें सिटींग आमदारूच आसा तुमच्या हिशोबा प्रमाणे सी म्हाज्या हिशोबान ज्यो गोश्टी फास्ट ट्रॅकान जावपाक जाय आसल्यो आतां गांवकार बाब म्हणटा की तो पयलींचो सेन्ससाच्या आदाराचेर हें सगळें जातलें जाल्यार काही प्रश्न आमच्या समोर उपस्थित जाता की ज्यो गोश्टी इमिजिएट इम्प्लिमेंट जावपाक जाय आसल्यो आतां ऑलरेडी सगळें आसा आमचे कडेन डॉक्युमेंटेशन इज ऑल देयर म्हणजे त्या सेन्ससाच्या आदाराचेर तर करता 2001 जावं 2011 डॉक्युमेंटेशन इज देयर सगळो कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट जाला तर आतां फास्ट ट्रॅकान कित्याक जायना कारण हो तेंचो हक्क ST समाजाचो हक्क कोण आतां हो प्रश्न येदोच्यान ते विचारता तुमी आन्सर दिना यू हॅव टू ना पळय सारकें आन्सर दिना डिबेट अर्दी उरतली परत म्हणटा की आमच्या समाजाचो हक्क डेफिनेटली हो आमचो समाजाचो हक्क आसा आणि प्रोसेसान कित्याक जायना प्रोसेसानूच जाता न्ही हांव तेंच सांगलें न्ही तुका आतां हो कितें जाता पळय हें प्रोसेसान जाल्लें आसा हांगा खंयच ते तुगेलें नोटिफिकेशन काडून अशें जावचें ना आतां हें कायद्यान रुपांतर करूनच जाल्लें आसा सगळें हें प्रोसेसान जाल्लें आसा आयज कितें मेळटलें पळय न्ही आमकां तें प्रोसेसान करून मेळटलें सो माय क्वेश्चन इज टू बोथ आतां ST रिजर्वेशन समज जालें ओके तांणी केलें जाल्यार काँग्रेसीक भंय आसा की आपले बाबा खुबशीं सिटां पडटलीं म्हणून कारण ST समाज म्हणटलो पळय BJPन आपल्या खातीर 4 सिटां रिजर्व केल्या म्हणून सी पयली सुवातेर की पक्षान BJPन तांकां रिजर्वेशन दिवप हें चुकीचें म्हणजे पक्ष दिता जाल्यार तो तांचो अधिकार म्हणजे ना बट सरकार दिता अशें सरकारान सपोज दिलो पण कित्याक डिले केलो आतां दुसरी गोश्ट हांव म्हणटा की 2000 तो खुबश्या राज्यांनी तुमी पळयत जाल्यार तांचे स्टेट लेवल सेन्सस चालू केला तांच्यांनी स्टेट लेवल सेन्सस पण तो हांगा कित्याक करूं ना ना ताजेरसून मूव जाले आमी आतां तेजेर तेणी आन्सर दिले म्हाका फुडें जाय म्हाजो प्रश्न स्पेसिफीक आसा की काँग्रेसीक सपोजिटली तांणी 4 मतदारसंघांनी ST रिजर्वेशन केलें जशें ते म्हणटा जाल्यार काँग्रेसीक मार बसतलो काय ना एब्सोल्युटली नो कित्याक म्हणटा तुमी कारण
तो फायनली एकूच मुद्द्याचेर राजकारण जायना. खुबशे वेगळे वेगळे मुद्दे आसा. एस.टी समाजाक फाटी ओडपाचो खूब प्रयत्न बीजेपीन केला, तांकांय खबर आसा. तुमी आज वेगळी वेगळी आंदोलनां तर पळयत खुबश्या वाठारांनी, ते कोणाक त्रास केले ह्या बीजेपी सरकारान? एस.टी समाजा लोकांक त्रास केले. रिजर्वेशन तांकां दिवप तांचेर फावर ना, अजुनूय म्हणटा हांव, तो तांचो अधिकार. पूण ताजे व्यतिरिक्त तुमी खुबशी गोश्टी पळया ज्यो एस.टी समाजाक अजुनूय ह्या बीजेपी सरकारान वंचीत दवरल्या, तांकां त्रास करता. खुबशे फॅक्टर्स आसा न्ही, कारण एक पर्टिक्युलर गोश्ट जाली म्हणून सरकार ताका फायदो जातलो अशें ना. बाकीच्यो खुबश्यो गोश्टी आसा. आज खरो एस.टी समाज खूब त्रासान आसा. तुमी आज तर आमी पळयता की ह्या एस.टी समाजान दोंगर सांबाळ्ळे, शेतां सांबाळ्ळीं, निसर्ग सांबाळ्ळो. आज ह्या बीजेपी सरकारान ते अक्षरशः काबार केल्ले आसा. फक्त रिजर्वेशन दिवप, ताजे व्यतिरिक्त खुबश्यो गोश्टी ह्या सरकारान एस.टीच्या विरोधात ताका लागून एस.टी समाज काँग्रेसी बरोबर आसा अशें म्हणटा. 100% आसा. माझं साधं प्रश्न असा आयज म्हणल्यार तुम्ही आता काँग्रेस कितले वर्सां राज्य केले ते नंतर तेंचे कितले आमदार काँग्रेसीचे जाले हे एक प्रश्न आसा. तुम्ही पळयात ना तर भारतीय जनता पार्टी कडेन कितले आमदार जाले, कितले मंत्री जाले, इवन आमचो सभापती सुद्दां जालो. तेंचे कडेन जर एस.टी समाजाचे इतले लोक आसा जाल्यार आमदार कित्याक जावना आयज पर्यंत? तुम्ही 2 सभापती एस.टी, 2 सभापती झाले. हय, बॅक टू बॅक झाले वयल्यान. आनी हांव सांगता तुका आमचे कडेन आयज हांव भाग्यवान समजता, कारण खुशावती सारके डिस्ट्रिक्टाचो म्हजे कडेन अध्यक्ष म्हूण आसा. मागीर तेंचे कडेन जाल्यार तेंचे एस.टी समाजा इतले लोक आसा जाल्यार एक डिस्ट्रिक्टा अध्यक्ष कित्याक ना तेंचे कडेन आयज? म्हणजे खुशावती आसा, खुशावतीक ना. तेंचो म्हाका कोण वेरेकर कोण तरी दिला दिसता. राजेश राजेश वेरेकर एस.टी वालो कित्याक कित्याक हांव तशें म्हणटा. हय, मागीर तुजे कडेन जर इतलो लोक आसा अध्यक्ष एस.टी आसा पूण समाजाचे, एस.टीचो ना म्हणटा. ना हय, इतले लोक जर आसा तेंचे कित्याक रिप्रेझेंटेशन मेळना काँग्रेसीन? मागीर कशें आसा थिंगा बारीक लोकांक काँग्रेसी भितर स्थान ना. हो म्हाजो तर सामको आय थिंक यू शूड आन्सर दिस. आज ताजेर हांव एक प्रश्न विचारता तुमकां. तुमची आज एस.टी समाज ही उठाव संस्था आसा, बऱ्या पद्दतीन कार्य केलेली. आज सरकारान तेजेर एडमिनिस्ट्रेटीव कित्याक लायला? सरकार आज ताका कंट्रोलान कित्याक दवरता? म्हणजे हेजो अर्थ असो की फक्त तुका अमकी गोश्ट दिली म्हणून जायना, कारण आज ते उठा आमी पळयता की तांची खुबशी गोश्टी त्या संस्थे मार्फत जाता, तांचो तो अधिकार. पण ताजेर आज कित्याक एडमिनिस्ट्रेटर घातला सरकारान? ताजेर मातशें आन्सर. हय, एक्चुअली ते हेजेर हांवें आन्सर करप बरोबर न्ही, कारण ना, तुम्ही ST community represent करता आणि उठा ही ST कम्युनिटीचे बरोबर आसा रुपेश बा. पळय एस.टी ते उठाचेर कित्याक बंदी घातला म्हाका दिसता हेजेर खूब हांगा डिस्कशन जाल्लें आसा. तुजे कडेन उलोवप जाल्लें आसतलें, कितें तरी हें जाला म्हणून केलें आसतलें. म्हाका दिसता तो विशय सोंपपाच्या हातून आसा. हेरींग जावन ते कितें तरी बाकीचे तेंच्यो गोश्टी त्या हातून, कारण कशें रजिस्ट्रेशन हें त्या हातून हांव वचना. पण उठा ही आमची शिखर हें, कारण बाकीच्यो 7-8 संघटना मेळून आमी उठा केल्ली आसा. तितून भितर हांवूय आसा अशें म्हणना. ती खंय तरी कितें तरी लूप होल जाल्ले आनी कितें कोणी तरी कंप्लेन केली म्हणून तें जालें न्ही. तें वगीच काय कोण सरकार बॅन घालचें ना न्ही ताका. सरकाराच्या हातून कितें चूक आसा? आतां तुवें कंप्लेन केली म्हणून तेजेर इन्क्वायरी जाली, ना जाल्यार कित्याक जातली? आतां कोण तरी केला न्हू ती एक एक्स पार्टीन, ती जातली हें तेजेर योग्य हियरिंग जावन ते म्हणटा ती संघटनेकूच काबार करपाक नात न्ही. कशें जावंकूच शकना. सरकाराचो रोल कितें आसा हातून? गांवकार बाब ताजी जी भुमिका आसतली ती सर्वसामान्य सरकाराच्या बरोबरूच आसतली. पूण जनरल परसेप्शन आमी जेन्ना पळयता की ह्या बीजेपी सरकारान खास करून बहुजन समाज, बारीक समाज यांच्या मदीं फूट घालपाचो खूब वेळोवेळी प्रयत्न केला. आनी हें सगळें जावपाक कारण तेंच कारण न्ही. तरी आज गांवकार बाब तें मान्य करिना, तो मान्य करचोय ना, कारण ताका आपली भुमिका स्पश्ट करपाक जाय. आपली पक्षाची भुमिका तो योग्य म्हणटलोच. पूण आमी आज पळयता आसतना ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमकां दोळ्या समोर नजरे समोर दिसता न्ही की सर्वसामान्य बारीक समाजा मदीं फूट घालप. आनी काही गोश्टी केल्या नंतर तो समाज तूं त्या समाजा खातीर करप हें ते हांव परत म्हणटा की ते समाजाचेर आमी फावर करिना, तो तेंचो अधिकार. पूण सर्वसामान्य खुबश्यो गोश्टी ह्या बीजेपी सरकारान बारीक समाजा विरोधानच केल्ल्यो आसा. आतां मिराबागचें एजिटेशन तांच्या हातून म्हणजे थोडे तथ्य आसा की मिराबागचें एजिटेशन एस.टी इनवॉल्ड आशिल्ले, युनिटी मॉलाचें एजिटेशनान एस.टी इनवॉल्ड आशिल्ले, सो ते कारापूर सर्वंट चल्ला एजिटेशन तातूंतय एस.टी इनवॉल्ड आसा. सो गोंयान जी एस.टीची एजिटेशनां सद्या जी फाटल्या 1-2 वर्सांनी जाल्या पळय आनी लार्जली पळयत जाल्यार म्हणजे जे बहुजन समाज म्हणटा किंवा एस.टी आसा ते इनवॉल्ड आसा. ना पळय कशें ज्या तो त्या भौगोलीक हातून भितर एखादें कितें तरी हें जाल्लें आसा त्या वेळाचेर केलें आसतलें. म्हाका दिसता आमचे कांय लिडरान त्या संदर्भान प्रेस नोटूय काडलो आसा, सपोर्टूय केल्लो आसा.
वेगवेगळे हातून. कारण कशात आता एखादा मनीस जर आपली जमीन जर दुसऱ्याक विकता आणि तेजेर आंदोलन करता, आमी सपोर्टूय केल्लो आसा. अशें म्हणूना न्ही की सरकारान हे केला किंवा सरकाराचे हातूंत सरकाराचे चूक ना न्ही. एक्स पार्टी जर तो प्रॉपर्टी घेता आणि ती जर कोणाक हें करता जाल्यार तितून आमी कारापूरचे जाले युनिटी मॉलाचे आसा, युनिटी मॉलाचे फाटी मिराबागचे घेतले आसा. सरकारान मिराबागचे फाटी घेतले. सरकारान म्हणल्यार जन्मत लोकांचो हें आयकून फाटी घेतले न्ही ते. बरें लेट फाटी ही घेतला. हांव एक सरकार गोष्ट- लोकांचे भावना कळून हें करता न्ही, फाटी सरता. सरकार लोकांची भावनाचो आदर करिना. कारण म्हाका तुम्ही जी आज पर्यंत गोंयच्या इतिहासान 40 दीस 50 दीस 60 दीस तुम्ही प्रोटेस्टां पळयल्या खंय जाल्यार ती केन्नाच पळोवना. म्हणजे ह्या सरकाराच्या अंतर्गतूय ती प्रोटेस्ट जाला. ते मेळावली IIT प्रकल्पाक थंय मोठें आंदोलन, थंय ST समाजाचे लोक. आज तुम्ही कारापूर म्हणटा, कारापूरचो तेणी विशय काडलो की ती प्रायवेट प्रॉपर्टी, मागीर ती मिरामाग आसा, मागीर तुजे हे आमचे युनिटी मॉल आसा. म्हणजे सरकारान सर्वसामान्य हे बारीक समाज आसा पळय तांकां सदीत फाटी ओडल्या. आनी सरकार केन्ना नमते घेतला, जे वेळार तो एक ते गोंयभरचे लोक त्या एज्युकेशनाक सहभागी जावपाक लागले आनी प्रेशर बिल्डअप जावपाक लागले. खरें म्हणचें जाल्यार सरकारान तुमी जर युनिटी मॉलाचो जर विशय काडी जाल्यार थंय ती IT कितें तरी येवपाचो आशिल्लो तेन्नाच त्या लोकांनी थंय विरोध केल्लो. तरी आसतना ताजेर म्हणजे फोर्सान तो प्रकल्प हाडपाचो प्रयत्न सरकारान केलो. आता बिफोर वी वाइंड अप दीस डिस्कशन 27 हाजो इफेक्ट जातलो, तुमकां फायदो जातलो असो दिसता तुमकां? 100%. कारण आज जर लोक भावना पळयत आमी गोंयभर, ती ह्या सरकारान BJP सरकाराचे कार्य पद्दत तुम्ही पळयत असो केन्नाच सरकार पळोवना की म्हणजे मोठ्या प्रमाणात एज्युकेशनां आनी तुमकां सांगता हे एज्युकेशन प्रामुख्यान जर वांटो कोणाचो आसा जाल्यार ST समाजाचो आसा. प्रामुख्यान तुम्ही पळयत जाल्यार त्याच्या बरोबर बाकीचो भोवजी हांव हेतून क्लियरली सांगता. हातून भितर ST समाजाचो एक थोडे जर तूं म्हणटा तशें एक थोडे कडेन जर सोडले जाल्यार तशें म्हणून कितें आतां म्हाका सांग, काणकोणान तुमी केपें वचात, सावर्डे वचात किंवा सांगे घेयात हो किंवा तो सह्याद्रीचो बेल्ट घेयात, हांगा खंय आंदोलन आसा? बरें, आमी 2003 ते 12 पर्यंत जें आंदोलन केलें तेन्ना काँग्रेसीचो एक्को हें बाळ्ळें आंदोलन जालें. आमचे 2 जाण भुरगे मारले. त्या वेळार काँग्रेसीचें सरकार आसलें. मागीर तेन्ना 2 जाण भुरगीं मरता म्हणल्यार काँग्रेस न्हिदून रावली असो तेजो अर्थ आसा? मागीर त्या वेळाचेर कित्याक हें जावना, एक्ट जावना? आमी ही आमची जनभावना न्ही जाल्यार तुमी कित्याक एक्ट जावना? आमी इवन सामके हांगा तुजे विधानसभेचे मोर्चा व्हेलो. इतले पर्यंत आज पर्यंत कोणीच उरूना, इतलो व्हडलो मोर्चा काडलो, तरी आसतना तुमी जागी जावना आसले. हें भारतीय जनता पार्टीचें सरकार येवपाक पडलें, तेजे नंतर हें जालें. दुसरी गोश्ट म्हाजी आनी एक आसा, हेजे फुडें भारतीय जनता पार्टीचें सरकार येतलें 2027. हेतून कांय दुबाव ना. आनी हेतून भितर आमचे हे 4 मेळटलेच आमचे, आनीकूय मेळूं शकता. कारण कशें भारतीय जनता पार्टीचे आज पर्यंत आमी रिजर्वेशनाचेर केन्ना डिपेंड रावना. भारतीय जनता पार्टीन आमकां 4 ते 5 सीट दिल्यात. जरी आमकां रिजर्वेशन मेळना, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, तरी आसतना आमकां दिल्लें आसा आनी निवडूनय हाडलें आसा. अशें न्ही की दिवन ना. नाजाल्यार काँग्रेसीन दाखयचें म्हाका एक तरी आमदार एक सांगा न्ही तुमी बाबा हे गोश्ट ह्या आमदाराक आमी निवडून हाडलो टिकेट दिवन ST समाजाचो, सांगा न्ही कोण आसा ते? पहिली गोष्ट ज्या वेळार बाळी आंदोलन जालें त्या वेळार मोठे पद्दतीचें आंदोलन जालें आनी 2012 तेजो परिणाम दिसलो. आतां सिमिलर परिणाम 2027 पळोवपाक मेळटलो की 2012 आंदोलन करून जो परिणाम जालो तोच परिणाम 2027 BJP लोक घरा धाडपाचो ना. लोकांक याद येता तेन्ना चीफ मिनिस्टर कोण आशिल्लो काँग्रेसीचो न्ही, तो सद्या तांचे कडेन तो वयल्यान तांचे कडेन आसा. तेन्ना तो काँग्रेसी आहलो आमदार, काँग्रेसी आहलो. आयरनी ऑफ एंटायर पॉलिटिक्स की कोणीच कोणाक काय म्हणू शकना. कारण त्या टायमार तो थंय आशिल्लो, तो ह्या टायमार हांगा आसा आनी यू नेवर नो. सो ST रिजर्वेशन जातलें 100%. एका म्हयन्या भितर परंतु बी कांयच ना, 100% जातलें. 27 पयलीं जाता. 27 पयलीं जातलें. तुमकां विश्वास आसा काय ना? म्हाका अजुनूय संशय दिसता. कारण ज्या पद्दतीन BJPचें जे सिस्टम चालू आसा, कारण इतपर्यंत तांकां प्रयास करचो पडटा, इतपर्यंत धांवपळ करची पडटा, एक्चुअली ती गरज ना. पूण खंय तरी जालें जाल्यार काँग्रेस पक्ष अवश्य ताचें स्वागत करता. जालें जाल्यार स्वागत करता. 100%. देव बरें करूं Yes, thank you. जालें म्हणून. तुमकांय बी समीर बाब. हय. तुम पळयतात हब गजाली ऑन युअर फेवरेट चॅनल गोवा न्यूज हब. कीप वॉचिंग अस. अरे उस प्लान का क्या हुआ इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस? हिमाचल और केरला?
नहीं यार, इट्स टू कोल्ड। तो फिर गोवा चले क्या? ओके, लेट्स गो फॉर इट। डन डन। डन। फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गई है। पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करें? ओके। ओके। अरे यार, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। अरे हाँ। गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं। ओके। भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया, पावरफुल, स्टाइलिश। कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए। तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125 ओह सीसी। नाइस। The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया, वो बेस्ट डिसीजन था। बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है। और हैंडलिंग भी स्मूथ है। ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन। यस। Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.